शेनवारा वेस्टर्न इंडिया कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी एकठांय येवन सडा जंक्शन आडयलें। जो मेरेन कर्मचाऱ्यांच्यो मागण्यो मान्य करच्यो म्हण आझाद मैदानाचेर उपोशणाक बशिल्ले दोग कर्मचारी घरा येना तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरपाची शिटकावणी कर्मचाऱ्यांनी दिल्या। फाटले कितलेशेच दिसा सावन हे कामगार आपलो आडावन दवरिल्लो पगार दिवचो म्हण मागणी करतात। शेनवारा बरोच वेळ सडा जंक्शन आडोवन दवरिल्ले खातीर तशेंच राष्ट्रीय महामार्ग आडयल्ले खातीर पुलिसांनी सुमार 100 कर्मचाऱ्यांक अटक केल्या। जिल्लो अधिकाऱ्यान सांगून लेगीत कामगारांनी रस्तो निवळ करपाक दिवंक नाशिल्ल्या कारणान वास्को पुलिसांनी तांकां अटक केल्या। आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। आयज सबंद सड्यावासियांनी प्रतिनिधी आमचे जे काउन्सिलर्स आसात तेंच्यांनी हे सगळे वेस्टर्न शिपयार्डाच्या वर्करांक तेको दिल्लो आसा। सकाळच्यान आमी आयज हांगासर आसून बसून आसा आणि रस्ता रोको आंदोलन आमी केलेले आसा। बेजीक नेसेसिटीज आमी खंयच आडोवंक ना, पण आयज जेन्ना रस्तो आडयता म्हणून पुलीस आमकां अरेस्ट करपाक सोदतात। हांव एकूच प्रश्न विचारता सरकाराक, तांकां जो आदेश दिला आमकां अरेस्ट करपाक, तो ऋषी अगरवाल एक मनीस तांकां अरेस्ट जायना, आयज सबंद गांव अरेस्ट करपाक फुडें सरल्यात। दुसरो मुद्दो, आमकां अरेस्ट जर ते करतात आमी भिनात, आमी घरा खाली वचपाक आयज येवंक ना। आमचे 2 मनीस आयज आझाद मैदानाचेर बसल्यात। वी कॅनॉट अफोर्ड टू लूज अवर फॅमिली मेंबर्स एज एलेक्स एंड विष्णू एट एनी कॉस्ट। ते आयज मरणाच्या जबड्यात सापडलेले आसात, तेका जबाबदार कोण ही जाप विचारपाक आमी आयज सकयल देवल्यात। इतली आंदोलनां आमी डेमोक्रेटीक वे पीसफुल मॅनरान केली, अजून आमी पीसफुल आसात। जर तर आमकां पुलीस हांगच्यान उखलून पुलीस स्टेशनार बसयतात अरेस्ट करून, जाल्यार आमी सगळे अजिबात त्या पुलीस स्टेशनासून भायर सरचे ना जो पर्यंत हे विशयाचो इशूचो निकाल लागना आणि जो पर्यंत एलेक्स आणि विष्णू घरा येना। पाठिंबा सांगपाचें म्हटल्यार अरे मनीसपण म्हणटा पळय त्या म्हाजो फ्रेंड तो एलेक्स विष्णू हे फ्रेंड आमचे मुरगांवचे तेंच्या खातीर जर आयज आमी जर पावना, फाल्यां जर ते मेले जाल्यार आमी तेजे खुनी आमी जातले, आमी रिस्पॉन्सिबल। ते 350 लोकां खातीर ते उपोशण करता, 350 लोकां खातीर जर आमी जर पिक्चरां पळयता, हे चल्ला कशें जाणा आमचे ताकिया बिक्या ते सनी देओलाच्या पिक्चरची स्टोरी चल्ला। एक कोण तरी बिझनसमॅन येता तांकां सेट करता कोणाक आमदारांक बिमदारांक, आणि मागीर कितें तो आमदार तांकां सपोर्ट, आमदार जे वर्कर्सांचे पडोंक ना, ही ती स्टोरी चल्ल्या। अरे आमचो एक फ्रेंड फाल्यां मरोंक पावला, हे 350 लोकांची फॅमिली सुद्दां तेजो खुनी म्हणून तांकां फाल्यां मरोसर ते उरतले जर तांकां कितें जालें जाल्यार। हे जावंक जायना, सरकारचे दोळे उगडूंक जाय, ताका लागून आयज आमी रस्त्यार येयल्या। आज सकाळी आमकां सकाळी 7 कॉल आयलो की सडनली सडा जंक्शन वेस्टर्न इंडिया वर्कर्सांनी ब्लॉक केलं। सो आय लेफ्ट अलॉंग विथ द स्टाफ and found that the workers have blocked the junction and blocked the smooth flow of traffic and public, due to which the school children suffered, everyone is suffered. So we requested them to disperse from the spot, but they were not in a position to listen. So afterwards the SDM was called at the spot. He requested them, then also they have not in a position to listen. So further SDM gave the order, told them to disperse, otherwise they will be arrested. So further SDM gave the order, after 5 minutes them under arrest. So we arrested them and now we have taken them at the police station and we will take the further action. त्यांनी आपापली ऑफर एकामेकाक दिल्ल्या अशें हांव आसलो जेन्ना CM आसलो तेन्ना। आतां तेंच्यांनी आयज हांगासर एजिटेशन केलां, बंद केला सडा। हेच्या बद्दल म्हाका दिसता म्हाजे कडेन तरी कांय उलोवपाक ना, कारण आमी जेन्ना तेंच्या खातीर हे मुवमेंट करून ट्राय करता तेन्ना तेंच्यांनी असले करतना 1-2 फावटी विचार करपाची गरज आसा। शेवटी म्हाज्या लेवलाक कांय ना, ते आयज आतां पर्यंत हांव कोणाकच फोन करून कांय सांगूंक ना। फक्त डेप्युटी कलेक्टराचो बीन म्हाका फोन येयल्लो अशें जालां, तर हांवें म्हटलें तें तुमचें काम आनी पुलिसाचें काम। नॅशनल हायवे ब्लॉक केलो जाल्यार हें बरोबर जायना अशें म्हाका दिसता।